म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान तुमकां प्रत्येकाक जंयसर तुमी भितरल्यान आसात तुमच्या आत्मीक ओ मनाच्या पावंड्यार थंयसर तुमकां ताचें उतर ताणें दिलेलें आसा. तुमी तें उतर आयकोन तें भितर बाळगून दवरूंक जाय आनी तें आपणावंक जाय. आनी आपणावले उपरांत तो तुमकां फुडें कितें करूंक जाय म्हणूंक जाय तें दाखयतलो. जशे भाशेन आयज ताणें पळयात कशे भाशेन सिमावांक सांगलें, तुमचें ओडें मातशें खोल उदकान घालात आनी तुमच्यो रांपणी खाला उडयात. सिमावान ताका सांगलें, रातभर आमी वावर केलेलो आसा आनी आमकां कांयच मासळी मेळोंक ना, पूण तुज्या उतराक, कोणाच्या उतराक? जेजूच्या उतराक तें हांव कोत्तां. केल्या उपरांत इतली तांकां मासळी मेळ्ळी की तांची एकूच न्हय 2 व्हडी ओ 3 व्हडी पर्यंत भरोन इतली मासळी तांकां मेळ्ळी. आनी तिजोच म्हणटात तो जेबदेबाचे पुतूय आसलेले, ते तांचे भागीदार आसलेले. म्हणटात पळयात इतली ताका मासळी मेळ्ळी. तो आतां कितें म्हणटा, हांव पातकी मनीस, म्हाका सगळें दिसना, हांव जाणो ह्या दर्यान कितें जाता पळय तें, पूण तरी पूण हांव ताचो धोनी न्हय, तूं धोनी, हांव एक पातकी मनीस. जेजू ताका कितें सांगता, ह्या फुडें तुका हांव मनशांक दोत्तेले खारवी कोत्तलो.